सगळ्यांक नमस्कार। यूथ ऑफ GSB प्रेजेंट्स अरुणा मसाला GSB शेफ नंबर 1 सीजन 1 ऑडिशन राउंडा विन जावन फर्स्ट राउंडा भितर हांव प्रेजेंट केलेले मोस्ट एप्रिसिएशन मेळ्ळेलें आमगेले मंजेश्वर देवस्थानाचे कुवाळ समा रेसिपी हांगा पळोवया आमी। हांव फर्स्ट उदक खतखतान घेतला आनी कुवाळ शिनून शिजत घाला हाका हांगा अर्द शिजतन हांव हाका मीठ घालता। कुवाळ समा हेल्था भारी लायक पूर जनाक गोत्तस आनी भारी टेस्टी आनी तितले सिंपल ते। आतां कुवाळे शिज्जो तितलो गे हांव मसालो रेडी करता। समा व्हड एक वळ्या सोयी आनी सांज चिंच पाकळी एक सुकी मिरसांग भाजी लेकी घालका हाका आनी एक 2 जेवतीनी तरणे मिरसांग मस्त तिखट करून जे मिडियम आसुका आनी 1 चमचे तांदूळ सुरय तांदूळ धुवन रेडी करून दवरला अळावणेक ताजे वाटूत ते आनी तो मसालो काडचे वेळार ताका एक अर्द चमचे सासम घालचे। मसालो नय करून मस्त नय करून म्हण मस्त खरय करून मिडियम आसुका आतां हे पुरे घालून वाटून हाडलेले काडचे वेळार सासम घालका उडगासू हे पुरा काळून वाटून हाडलेले हांव हांगा घालता मसलाक तांदूळ घाला देखून हे ओगी दाट जाता मागीर ते देखून उज्ज सान कोर काळा वणस देखून करपूच चान्सेस आसा। आतां मिक्सर धुवन घालता। आतां आमकां पळयतना आतां पातळ दिसता त्या म्हळ्यार कुवाळ उद्दा सोडला त्या खातीरच आमी हाका तांदूळ घालचे। तांदूळ घाल्ले निमित्त मागीर खतखतेन न्हिवन जाता लायक एक कन्सिस्टन्सी येता। पक्कने आमकां उपासा दीस संकश्टी तांदूळ खायनाची वय म्हण जाल्यार ताका एक अर्द चमचे रुलाम घाला जाल्यार अंदायेक रुलाम उदका किरोवन ताका घालचे खतखते येवका जाल्यार आनी आतां एक लायक एक फण्ण करबेवू सासम मेथी इतले फण्ण घाला आमगे लायक परंबळी कुवाळ सासमांक रेडी जाले। आमगेले मंजेश्वर देवस्थानाचे स्पेशालिटी भारी एक टेस्ट ते देवा निवेद्य जावन देवाल प्रसाद म्हण जेवच्याक इतली रुची जाता। तुम पूरे जन कोण पळयाची तुमकां पूरे जनाक विडियो इश्ट जाल्वे म्हण लागता। सगळ्यांक धन्यवाद।